चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. हांव आयज चड खुशाल कित्याक म्हाजो वावर फुडें वयलो म्हाज्या चेडवान. हांवें जितली मेहनत केली ताका वयर काडपाक तें आयज कोंकणी पार्कार ऑडजोरता आनी ही खुशालकाय खंयच्याय आवय बापायक एक व्हडवीक आसता कित्याक तांचें भुरगें आयज कोंकणी पार्कार वयर सरलां आनी उमेदीन आमी ताका वयर काडला म्हणून आमकांय चड खुशालकाय ती. नमस्कार. इस्तानो आयच्या माणका मते कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळीचें आमचें सोयरें बाय शनाया पेरेरा. एक माणकुलें भुरगें कशें तें पालकाचेर आयलें आनीक आयज मेरेन तें पालकाचेर आपलो जादू करीत आसा. कितें तरी वेगळें लोकां मुखार हाडप, आपले भुमिकेंत धान मन घालून ती भुमिका लोकां मुखार हाडप आनीक एक वेगळो कितें तरी लोकांक दिवप आनी लोकांची काळजां जिखून घेवप. तर आयच्या कार्यावळींत बाय माय मोगाचो आनी उर्बेरीत येवकार. देव बरें करूं सर. खरें म्हटल्यार एक माणकुलें कशें पळयतालो तसोच स्वभाव आयज मेरेन तुजो तसोच दिसता. म्हणटच कार्यावळ फुडें वता आसतनाच तुज्या भुरगेपणान जी तूं कांतारां म्हणटालो तो खंयचो तरी उगडास आसा एक वस करस आमच्या ऑडियन्साक. आदिशे माय मोजी काक्यान दवरून सांगताली काणी, हारो बांगडो लावन बरयताली शिताची उंडी, दोद पोटान रोडल्यार दिताली बोल्लांतली फेणी, आतां दुयेंत पडल्यार दोतोरांक मानी मानी मानी, आतां दुयेंत पडल्यार दोतोरांक तें आलें बेलें, फिलोस तिजान गोडशें ते भायर गोडाचे दोणे, नाचण्याचें तिजान गोडकोरी कुडीचे सांदे, कोयलो इस्ताना वडें गोडकोरी फाटीचे कोंडे. म्हणटच आमच्या ऑडियन्सांनी आयकलें भुरगेपण तें आयज मेरेन तें तशेंच आसा आनीक जी उमेद आनी जो मोग तियात्रांचो ताच्या काळजान भितर वो वाडला फकत ताचो जो बापूय ताणें ताका गरज पडटा तेन्ना हात दिला आनी तो ताच्या बोटाक धरून फुडें चल्ला. आनी आयज ताच्या उद्देशी शनायाबाईक कितें तरी ह्या समाजा मुखार तें पावलां आनीक समाज ताका मानून घेता. तर बाय आतां निमाणो तियात्र तो खंयचो न्हेसता? आतां सद्याक हांव फ्रँकी गॉन्साल्विसाचो तियात्र न्हेसता दादलो म्हणून. आतां ह्या तियात्रान तुजी भुमिका कशी आसा? म्हाका एक कॅरेक्टर रोल आहा. इट इज नॉट इवन नॅगेटिवूय न्हू तो पॉजिटिवूय न्हू तो. पयलो कॅरेक्टर कोत्ता आनी मागीर हांव रिवील कोत्ता हांव कित्याक तशें जालें तें. सो एक सस्पेन्स कहो रोल. सस्पेन्स. आनीक त्या तियात्रान आनीक कांतारां तुजी फेवरेट? हांव त्या तियात्रान एक सोलो म्हणटा पॉलिटिकल आनी एक डुएट म्हणटा बेन सरा बराबर कॉमेडी डुएट. आतां हो तुजो नवोच तियात्र हालींच रिलीज जाला आनी लोकां मुखार गेला. तर हेज्या पयलीं म्हणजे भुरगेपणांत तूं तियात्र न्हेसतालें जावं तूं कॉम्पिटिशनांनी गेलें, चिल्ड्रन्स तियात्र फेस्टिवलांक तूं वांटेकार जालें आनीक सगलें 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 म्हणजे भुरगेंच आसतना तुका सगलें फावो जालां. तर तुजो फेवरेट असो तुका चड आवडटा असो खंयचो तियात्र तूं न्हेसला? म्हजो फेवरेट तियात्र म्हणल्यार हांव ल्हानूच आसतना हांवें फर्स्ट टायम एक्टिंगान हांवें काळोखी उजवाड ह्या तियात्रान भुमिका केलेली. सो तो म्हाजो फेवरेट तियात्र बिकॉज तो आख्खो तियात्रूच म्हाजेर आहलो एज अ चायल्ड आर्टिस्ट. आनी त्या तियात्रान हांव इतलें शिकलां की तें फूल आतां कॅरी फॉवर्ड जाता. तें एकूच तियात्रान हांव शिकलेलें जें एक्सपिरियन्स म्हाका मेवलें तें इतलेय तियात्रांनी आतां कॅरी फॉवर्ड जाता. तो तियात्र कॉम्पिटिशनाक आसलो? हय कॉम्पिटिशनाचो तियात्र तो. आमी ब्रिटना
आमच्या गांवच्या तियात्रान घाल्लेलो आमी तो. होय, पूण ह्या तियात्र कॉम्पिटिशनाक आतां बरोच उगडास तुवें काडला आनी खरेंच गरज आसा. तियात्र कॉम्पिटिशनाक जें तूं कितें शिकलें तेंच कॅरी फॉवर्ड जाता म्हटलां. पूण तितूंतल्यान तूं कितें कितें शिकलें? हांव जेन्ना पयलेच फावट पालकार येयलें म्हाका कांय खबर नासली. हांव 6 वर्सांचें आहलें तेन्ना. सो म्हाजो फर्स्ट डायरेक्टर आहलो शिरीश नायक. तेणें म्हाका सारकें मोल्ड केलें एज एन एक्टर. कशें एक्सप्रेशन्स दिवपाचे, खूंय मुवमेंट घेवपाचे. कित्याक कमर्शियल तियात्रांनी काय आमकां कोण डायरेक्शन दिना, तूं हें कर तोहें कर, मातशें सांगता. बट फुली मोल्ड करप म्हाका शिरीश नायकान केलें. सो हांव ताका लागून सदांच तेजें ग्रेटफूल आसतलें. बिकॉज तेणें म्हाका दाखयलें लायक एक सपोज हॅप्पी रोल आहा जाल्यार हॅप्पी कशें जावपाचें ऑन स्टेज, सॅड कशें जावपाचें. सो ते सगळे इमोशन्स जे आतां पासून एवरी तियात्रान आमकां जशें एक्ट करपाक पडटा तें शिकोन आतां म्हाका तें खूब हेल्पफूल जाता. म्हणटच वॉयस मॉड्युलेशन, एवरीथींग, लायट कशी घेवप, बॅकग्रावंड म्युजीक कशें, कॉस्ट्यूम कसलें घालप, हें सगळें म्हणजे तुका भुरगेपणाक हें गिन्यान मेवलां. हाचो फायदो आयज कॉमर्शियल तियात्रांनी तुका खूब जाता. एक भुरगेंच प्रोफेशनल कशें तूं आयलें आनी आयज कॉमर्शियल तियात्रांत आसा. खरेंच शनैया बाय, त्या तियात्राचो आयज मेरेन तूं उगडास दवरून आसा. तुका अशे सिनियर अशे तुज्या परस जे जाणार अशे कोण तरी त्या तियात्रांनी तुका मेवले? वय, म्हाका त्या तियात्रान माट्टा बाय आसले, माट्टा डिसूजा ते आसले. प्लस डॅरिक आहलो, डॅरिक डिमेलो तो अंकल आहलो खूब. आनी त्या तियात्रान म्हाका सगळे व्हडल्या सिनियर्सांचो खूब आदार मेवलो. बिकॉज हांव सगळ्यांक धाकटें आहलें, सगळीं म्हाका लायक बरी कोत्तालीं. इवन चुकल्यार पासून ती आपणी गायडन्स दिताली. सो तो खूब सपोर्ट मेवलो इन दॅट कमर्शियल कॉम्पिटिशनाच्या तियात्र. आनी त्या उपरांत आनीकूय कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांतून आसता? म्हाका चड लायक कमर्शियल तियात्रांकीन कॉम्पिटिशन तियात्रांनी नाचपाक. कित्याक कॉम्पिटिशन तियात्रांनी तुका लायक इतलें शिकोंक मेवता. आजून पासून लायक ती म्हणटात तूं कितें इतलें तुका अवॉर्ड मेवले आतां तूं पुरो कॉम्पिटिशनाक वचनाका. पूण म्हाका भितरल्यान सावन तें शिकपाचें आजुनूय आहा. सो ताका लागून हांव आनीक कॉम्पिटिशन तियात्रांनी वचोंक सोदता. बिकॉज आजुनूय तुका खूब शिकपाक मेवता. तूं कितले सुमार कॉम्पिटिशन तियात्र न्हेसलें? हांव सुमार 8-9 तरी न्हेसला, खूब न्हेसला. पूण तूं फकत एक्टिंगूच करून रावना? हांव हय, एक्टींग करता त्या तियात्रान हांव कांतराय म्हणटा. शनैया बाय, आमी मुखार वेता आसतनाच फाटलो आनीकूय थोडो उगडास काडुया. जे मनशांनी तुका लागींच्यान आपलो आदार दिलो, तुका तुज्या डॅडी भाशेन ताणेंय तुका हात दिला, तांचे पासत खंयच्या एक कांतराच्यो 4 वडी? ओके, हांवें म्हजें एक कांतार बरयलेलें म्हज्या जिविता वयर. सो तें हांव म्हणटा. देवान सोडेक मनशाक दिला देणे, अंतर खोरी नासतना कोणाकूच दिवंक ना उणें. देण्याचो सारको वापर केल्यार परसोळीत जातलें जिणें. पयले सुवातेर देवा बापाचे आठवयता उपकार, कशें पावले ते सांगता कोंकणी पालकार. जायत्या जाणांचो म्हाका मेवलो सहकार, म्हज्या जिविताची काणी दोत्ता तुमच्या मुखार. हे कांतार शनैयाक आदार दितल्या पासत. बाय, कार्यावळ फुडें वता आसतनाच तुज्या आवडीचो असो इन्सिडंट तियात्रा उदेशी तुज्या जिवितांत कितें घडलां? हांवें ल्हान आसतना पिटर ओशनाच्या तियात्रान एक त्रियो म्हणलोलो. आमी त्रियो किंग्स आहाय, लायक आमचे लेजंड्स त्रियो किंग्स आहा, तांकां आमी तेंची स्टायल फॉलो करताले. सो हांव त्रियो किंग एंथनीची स्टायल फॉलो करपाक आहलें. सो हांवें कांय ताका केन्ना पळोवंक नासलो, कित्याक हांव धाकटें आहलें, हांवें केन्ना पळोवंक नासलो. सो म्हाज्या डाडान म्हाका दाखयलें, डाडान आनी रोशन बायन, तेणी दोगांयनी म्हाका दाखयलें लायक तो कसो करतालो. सो तेणी सांगलें ते भाशेन हांवें केलें. सो तो तियात्र लायक आमचो त्रियो खूब हिट जावपाक लागलो, लोकांक खूब लायक जावपाक लागले, आमकां खूब पयशे बिशे येवपाक लागले. सो मागीर एक दीस आमकां तोच तियात्र आहलो पाय तियात्रीस्त हॉलान. आनी गाडयेंतल्यान कोण येयलो लायक अमिताभ बच्चन असो, आनी देंवलो पळय म्हणल्यार त्रियो किंग एंथनी आहलो.
आनी तूं तें चेडूं न्हू म्हणपाक लागलो आपणाचें कांतार कोत्ता तें हांव पळोवंकूच उरलें हांवें केन्ना काय ताका पळोवंक नासलो सो हांव शॉकान गेलें मागीर डाडा म्हाका म्हणपाक लागलो बाबा तो त्रियो किंग एंथनी म्हणपाक लागलो आपणें आयकलां म्हणपाक लागलो की कोण एकलें भुरगें आपणाचें कोत्ता आनी आपूण स्पेशली तियात्र पळोवपाक येयला सो तो एक मुवमेंट म्हाज्या लायफान म्हाका खूब स्पेशल आहलो तेन्ना हांवें तेज्या बरोबर फोटो काडलेलो तो फोटो अपय आहा सो आतां तो ह्या संवसारान ना ताका सर्गीचें सूख फावो जावं बट तो एक खूब स्पेशल मोमेंट म्हज्या लायफान की इतले सिनियर आर्टिस्टान येवन म्हाजी तोखणाय केली हय खरेंच बाय आमी मातशें एक उतर फाटीं वचोन म्हणटा की सुरवात जेन्ना तुजी कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रान जाली एक प्रोफेशनल वे मेळोवन तूं मुखार सरल्या आनी जो आयज तुका भोवमान मेवता जीं पावलां तुजीं वेळार त्या सुवातेर पडलीं देखून ह्या तियात्रांतल्यान आमी आमचो फुडार घडोवंक जाता कित्याक तियात्र आतां खूब वयल्या माचयेर पावल्या इतलीं वर्सां सावन तियात्र चलता आनी खूब न्यू भुरगीं येवंक सोदता तियात्रान सो ह्या तियात्रांनी तुज्यान तुजो करियर करपाक जाता बट हांव अशें मानता की तुज्यान लायक शिकप तुजें केन्ना वेस्ट वचना तें जाता तितलें शिकोतूय रावंक जाय सो तेका लागून हांव म्हाज्या लायफान दोनूय करूंक सोदतां शिकोंकूय सोदतां जॉबूय करूंक सोदतां आनी म्हाजें पॅशनूय फॉलो करूंक सोदतां कित्याक हांव जाणां की ह्या कोरोनाच्याच टायमार जेन्ना तियात्र नासलें तेन्ना भितरल्यान फुगास हांव जातालें केन्ना स्टेजीर चडटलें सो तियात्र नासतना म्हाज्यान रावंक जायना म्हाका परफॉर्म करीत रावंक जाय सो म्हाजें पॅशनूय फॉलो करपाक जाय आनी म्हाजे स्टडीज पळय आतां नवे भुरगे पालकार येवंक सोदतात जायती जाणांक उमेद आसा ताणें नेमकेंच कितें करचें अशें तुका दिसता खूब भुरग्यांक आतां टॅलंट आहा हांव पळयतां हांवें आतां हालींच कॉलेजीच्या कॉम्पिटिशनी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशनान हांवें भाग घेतलेलो खूब भुरगीं हिडन टॅलंट्स इतली बरी आहा कॉमेडीक तांकां मातसो चान्स मेवल्यार ती आनीक खूंय पावतली सो तोहल्या भुरग्यांक स्पेशली तेणी म्हाका दिसता खूंय चान्स मेवल्यार येवपाचें कित्याक आतां कमर्शियल तियात्राची थोडे जाण ऑडिशन्स दवरता सिंगर्सांक ओ एक्टर्सांक ऑडिशन्स दवरून तांकां घेता सो तो कमर्शियल तियात्रांनी चान्स मेवता प्लस कॉम्पिटिशन तियात्रांनी वचपाक ट्राय करपाचें कित्याक थिंगा तुजी कला ब्रश अप जाता सारकी सो थिंगाय तर ती पडली जाल्यार त्यावूय हितूंतल्यान तांकां खूब चान्स आहा सो जाता तितल्या भुरग्यांनी भितर सरपाक जाय कित्याक खूब टॅलंट आहा भुरग्यां भितर आतां कॉमर्शियल तियात्र जे चलतात तुवें तुजी स्कील कशी वाडयल्या ती तूं जाणा कॉमर्शियल तियात्रान जे रायटर डायरेक्टर असतात तांचे कडल्यान खरेंच जें तुका कितें जाय तें तांचे कडल्यान दिवंक जाता बिकॉज एक रोल आतां तुका मेवता त्या रोलान तर एक्चुली हें सगळें डिपेंडंट आहा तुज्या टॅलंटाचेर इफ तर तुजें टॅलंट होऱ्यांनी बरें आहा तूं खूंय नोटीस जावंक शकता कित्याक हांव मुद्दम कमर्शियल हितून वचोंक नासलें ना म्हूण म्हाज्या डाडान कोणाक सांगोंक नासलें आरे ताका मातशें घाल ना हांव जेन्ना कॉम्पिटिशन तियात्रान पयलेंच येयलें तेन्ना म्हाजी कला लोकां फुडल्यान येयली आनी तेन्ना म्हाका तेणी वेंचून काडलें सो इफ तर तुजी कला होरेंच बरी आहा जाल्यार तुका कोण ना कोण घेताच आनी जे तुका रोल मेवता ते तर तुवें तुजें फूल हार्ट एंड सोल घालून दिलें जाल्यार ऑब्वियसली लोकांकूय तूं मानून घेता लोकूय तुका मानून घेता आतां ह्या तियात्रा उद्देशी तूं फकत गोंया पुरतेंच नेसलां काय गोंयच्या भायर जावं परदेसां गोंयच्या भायर नेसलां हांव लायक बॉम्बे गुजरात परदेसान वचपाची म्हाका संदी मेवलेली ल्हान आसतना पूण तेन्ना म्हजो पासपोर्ट जावंक नासलो सो ताका लागून हांव उरलें बट ह्या फुडें शुअरली परदेसान वचपाची संदी मेवल्यारूय हांव ती दोनूय हातींनी ग्रॅब करतलें कारण आयज आमी पळयतात की जायते आमचे कलाकार जे जाणें आपणा स्वप्नान पासून चिंतूंक ना पूण ते दुसरे दुसरे देश आनी गांव पळोवंक पावले हय आतां आमी जायते फावटी तियात्र करूंक वेतात थोडे फावटी आमकां असो एक इन्सिडंट घडटा की ज्या उद्देशी आमी खूब दुखी जाता जायते फावटी आमचे बरोबरचे आमकां त्रास करतात तेन्नाय आमी दुखी जाता तुज्या जिवितान असो कितें तरी खीण म्हाज्या जिवितान अहें म्हाका केन्नाच जावंक ना कित्याक हांवें म्हाजें आख्खें भुरगेंपण ह्या तियात्रांनी काडलां सो म्हाका सदांच सगळ्यांचो चड मोग मेवला कित्याक हांवें इतलीं वर्सां काडलां दूख म्हणटा तें फकत म्हाज्या लायफान येयलां जेन्ना हांव दुयेंत पडलां आनी म्हाका तियात्रां कडल्यान मातसो ब्रेक घेवंक मेवला तेन्नाय म्हाका जाय नासलें बट बिकॉज ऑफ माय सिकनस म्हाका तियात्र मातशें गॅप घेवपाक पडलेलें ना जाल्यार हांव तियात्रान गॅप केन्ना घेवपाक रेडी ना बिकॉज दॅट इज समथींग दॅट किप्स मी लायक एनर्जायज तियात्र म्हणल्यार
कारण तुका तें आसा निदान स्वप्नांत आनी चिंतांत म्हणटा तसो तियात्र आनी देखूनच खंयच्याय वेळार कितेंय हातांत मेवलें जाल्यार तें तूं सोडिना. कांतार तयार करूंक तुका कितलो तेंप लागता? कांतार सोच सांगचें म्हणल्यार म्हाका आतां ह्या दिसांनी खूब टोस्ट सॉंग्स येता साऊदीचे कांतार करपाक. सो आतां ती म्हाका सांगता खूब एडवान्सान, बट तियात्रांनी बी बिजी उरता शोज आनी हें म्हणल्यार त्या फंक्शनाच्या आदल्या दिसा हांव कांतार बरयतां आनी म्हणटा, कित्याक म्हाका बायहार्ट करपाची म्हाज्या भितर खूब तो एक गूण देवान फाव केला की रोखडें बायहार्ट जाता कितें. सो हांव आनी डाडा पासून आतां केन्नाय कांतार बरयता, आमकां चड वगत नाका, एक दीस पुरो, थोडीं वरां पुरो, आमी डाडा म्हाका पॉयंट्स दिता, हांव बरयतां, कांतार जालें. आतां कांतार बरोवप सोंपें, पूण ताका ट्यून जो लागता ताचेर तूं कशें कितें चडशें हांव न्हिदेन आसतना ओ कितेंय बरें चिंता आसतना म्हाका बरे ट्यून्स येता. सो ते हांव तेन्नाचे तेन्ना रिकॉर्ड करून दवरता आनी उतरां म्हण तूं मागीर ते ट्युनाचेर बसयतात आमी. सो हय, ट्युन्स तोहे येता केन्नाय बरें फ्रेश मायंड आसतना बरे ट्युन्स येता, हांव तेन्ना फोनाचेर रिकॉर्ड करून दवरता ट्यून कांतरां. तुका तुजी आतां आपुरबाय तुजी तुस्त जायती जाता, बट जे भाशेन तुवें सांगलां एंटनी तुका मेवलो आनी तुजी खुशालकाय वाडली, तशें करून बाय तुजी भुमिका बरी जाता, भुमिका तुजी म्हाका आवडटा अशें म्हणून थोडो आमचो ऑडियन्स आसता तो एक पासून तियात्र ज्या तियात्रांत शनाया आसा तो तियात्र तें सोडिना, अशे थोडे कॅरेक्टर आसात. तुका असो कोणाचो तरी उगडास? अशे खूब लोक आहा जो लायक स्पेशली म्हाका मॅसेजी येता लायक तूं हा तियात्रान न्हू, आमी स्पेशली पळोवपाक येतली म्हणून. आनी तशेंच म्हाजी फामील हांव म्हणटलें की तांकां केन्नाय आतां ती सपोज भायर सानूय येयली ओ बॉम्बे सानूय डॅडीची फामील येयली जाल्यार तियात्र आसल्यार ती येवंक सोदता कित्याक तांकां पळोवपाक. सो फामिलीचोय म्हाका खूब सपोर्ट मेवला. तसोच दुसरोय लोक ऑडियन्स जे आहा म्हाका स्पेशली मॅसेज येता आयज तुजो शो आहा न्हू, आमी पळोवपाक येतली आं. सो तो खूब एक आनी दोन ना, खूब लोक आहा जो लायक उपट भरून मोग दिता. आतां उपट भरून मोग दितल्या पासत तुवें तर कितें तरी दिवचें पडलें आनी एक कांताराच्यो 4 वडी तांच्या पासत. बरें, सो हें म्हाजें फेवरेट सॉंग रांदप. कितें सांगो भाव भयण आनी तोंडाक मोच्या उतरां येयनारी सांगपाक, आयलेल्या दिसा माय बोबाट मारून म्हाका शिकयता रे रांदपाक. उगडा सुरो ना कसलो मसालो कित्यान जावो तो घालपाक, आनी बेजार येता तीन मेवना तोसली बाबा लसूण रे सोलपाक. आवय गे आसाद मासाद कितले भाशेचे कुसवाद रांदता, पेचयतना सोलयाचो लायल्यार चड बरो घोस्ताक. त्या भायर मागीर रेचाड बांगडो जिरे मिरे ताल्ल्याचे शिजता, सुंगटाची कोडीक वास पडला तातूंत भेंडे घातल्या दिसता. तूं खरेंच रुचीन खाता जेवता काय दिसतालें. म्हणटच हें एक्सप्रेशन तियात्रांनी चड गरजेचें. ह्या एक्सप्रेशना पासत लोक वाखाणटा. म्हणजे तुजे कॉस्ट्युम्स, तुजो मेकअप आनी एक्सप्रेशन्स आनी बॉडी लँग्वेज हे 4य भाग बरोबर गेल्या उपरांत जी तुजी भुमिका आसा ती बरी जाता. हय, कित्याक तूं बरें न्हेसलें, बरें दिसलें आनी त्या रोला प्रमाणे तुवें केलें म्हणल्यारूच जायना, तुवें त्या रोलान भितर वचपाक जाय, तेन्नाच तुका ते इमोशन्स येतले. सो म्हाज्या बाबतींत हांव सदां तें करतां. म्हाका एक रोल मेवलो जाल्यार हांव पयलें त्या रोलाक सोजमून घेता आनी मागीर त्या रोलान भितर वचपाक ट्राय करता, तेन्नाच तुका तें सगळें एक्सप्रेशन येतलें. तुज्यान फुटो कशें बडबड करून डायलॉग्स म्हणत वचपाक जायना, लोकांकूय तो फील येवंक जाय, तुका पयलो तो फील येवंक जाय, ते लोकांक तो फील दिवपाक. शनायबाई, एक गजाल तुज्या लक्षान हांव माणकुल्या भुरग्यां पासत जे आयज पालकाचेर न्हेसतात तांच्या पासत दिवंक सोदतां, ती म्हणल्यार तुज्या हातान भुमिका पडली, ती भुमिका तूं तयार जालें आनीक ती भुमिका तूं लोकां मुखार सादर करता आसतना तूं त्या रोलांत भितर वेता, अशा वेळार तुका ऑडियन्स कोण मुखार बसला कितें तो दिश्टी पडटा? ना, कित्याक हांव जेन्ना रोल कोत्ता एक तेन्ना हांव लोकांक केन्ना पळयना. कित्याक सपोज कोणूय आलता तूं डिस्ट्रॅक्ट जावपाक जाता. सो हांव म्हाजी भुमिका करतना हांव स्ट्रेट पळयतां. म्हाका अशें दिसता की ना, ह्या आतां सपोज हांव एक रोल कोत्ता, सॅड कितें कोत्ता, म्हाज्यान लोकांक पळोवन डिस्ट्रॅक्ट जावपाक जायना. म्हाज्यान हांव त्या रोलान म्हाका अहें जालां
तें हांवें लोकांक कन्वे करपाक हांव अशें स्ट्रेट पळयतां आनी जे म्हाका फुगासा हांव भोगता तें हांव डायरेक्टली फुडल्यान पळोवन सांगता वो हांव लोकांक पळोवन लोकांचे लायक लोक आतां हो पळयता तुका हो पळयता तें पळोवन डिस्ट्रॅक्ट जायना सो तेका लागून तुवें पयलें तें फील करूंक जाय मागीर तूं तें लोकांक दिवंक पावता खरीच एकदम हो बरो संदेश कारण आयज आमी पळयतात आमी तियात्र करता आसतना आमकां ऑडियन्स गरजेचो आसना कारण जो ऑडियन्स येता तो आमच्या पासत येता आमकां पळोवंक आमी तांकां पळोवपाची गरज ना जे भाशेन आतां तुवें सांगलां जायते आमचे कलाकार जायते फावटी ते आमी समज एक बॉक्स सेट आसा जाल्यार बॉक्स सेटान आमच्या घरांत उलयता हाचो अर्थ असो न्हू की आमी ऑडियन्सा मुखार म्हणजे ऑडियन्सा पासत उलयता थोडे फावटी तशे डायलॉग आमचे जायते बरोवपी आसा ते बरयतात खरेंच तांकां अर्थ आसना सो हे भाशेची जेन्ना पार्ट आसता तेन्ना ती खूब लोकांक आवडटा आनीक खूब तातूंतल्यान घेवपा सारकें जायतें आसता जायते फावटी आमी भुमिका करता आसतना लोक रडटा आमी लोकांक पळयनात आमी आमचे फिलिंग्स आमच्या काळजान कितें भोगतात तें आमी लोकां मुखार हाडटात हेंच आमकां पालकाचेर चड आनी चड गरजेचें कारण आयचो जो कलाकार आसा ताका मायकाची गरज ना कारण मायक आपलें काम करता पूण आमचे अजुनूय थोडे मायकाच्या फुड्यान वचोन तुका हांवें जायते फावटी पळयलां कांत म्हणटा आसतना तुका मायकाची गरज पडना मायक आपलें काम करतलो हें आमी तियात्रिस्टपण हें आमचो हो पालकाचो मोग आमी लोकां मुखार हाडपाची चड गरज आसा आतां तुज्या नदरेन म्हणजे जे भाशेन तुवें भुमिका केल्यात केन्ना तरी एके म्हातारेचो रोल जावं भुमिका तुका पडल्या म्हातारेचे न्हेसोन हांवें एक कांतार केलां सो म्हातारेचे न्हेसोन तो लायक खूब डिफरंट रोल्स म्हाका करपाची संदी मेवल्या जशें एक प्रेग्नंट बायलेचो वो एक सुनेचो जे हांवें म्हाज्या लायफान केन्ना एक्सपिरियन्स करूंक ना तसले रोल करपाची म्हाका संदी मेवल्या चडशे नॅगेटीव रोल्स बी हांव म्हाज्या लायफान खूब पॉजिटीव भुरगें नॅगेटीव केन्ना करूंक राक्षिणीचे टायप रोल तसले सगळे करपाची म्हाका संदी मेवल्या आतां म्हातारेचें कांतार जें तुवें म्हटलां आसतलो उगडास ना बरें पयलें म्हणलेलें बरें पयलें पूण आमी खंयच्याय रोलाची आतां तूं खंयच्याय रोलाची तयारी करता आसतना कस्ट्युमाचें सिलेक्शन कशें करता कॉस्ट्युमाचें सिलेक्शन रोला प्रमाणे आतां सपोज म्हाका तोच आतां म्हातारेचो रोल आहा जाल्यार हांव सदां म्हाज्या मांयक ऑब्जर्व करता ती कशी न्हेसता ती मागीर मामीक वचोन सांगता मामी मांयच्यो साडयो आहल्यार मातशें पळय गे कित्याक तोहें दिसोंक जाय म्हणून मागीर गेटअप तोहो केंस तोहें करप सो रोला प्रमाणे करपाक ट्राय करता आतां आमच्या पालकाचेर खूब कलाकार आसात तुवें तुजे नदरे मुखार आपणाचो एक देखून नमुनो कसो कोणाक तरी मुखार हाडला म्हाका पालकार इन फिमेला मध्ये म्हाका रोजी आल्वारीस भाई खूब आवडटा कित्याक हांवें हांव ल्हान आसतनासान हांवें पळयलां ताचें एक्टींग तें कसलोय रोल जावं नॅगेटीव रोल जावं ओ इमोशनल रोल जावं खूब बरे भाशेन करता लायक इन सगळे वेयान एक्सप्रेशन वायज जावं ड्रेसींग वायज जावं लोकांक कडेन एंगेज करपाचे वेज तेजे डायलॉग घेवपाचो वेज डायलॉग डिलिवरी वॉयस मॉड्युलेशन सगळें म्हाका ताचें खूब आवडटा तेजे कडल्यान म्हाका खूब ताका एडमायर करून हांव खूब शिकता आतां ह्या तियात्रा वयल्यान तूं खंय मेरेन वेतेलें हांव नोको हांव खंय मेरेन वेतेलें पूण म्हाजें ड्रीम आहा की म्हाका कोंकणी सिनेमानूय वाडोवंक जाय प्लस म्हाका हिंदी सिनेमानूय वचपाची कशी आसा सो ताका लागून हांव तियात्रांनी मुखार वचोंक सोदता आनी म्हाका इफ तर ऑपॉर्च्युनिटीज मेवले कोंकणी फिल्म्सांचे जाल्यार तेवूय हांव घेवपाक रेडी आहा आमच्या ऑडियन्सा मदें जायते डायरेक्टर रायटर फिल्म मेकर्स आसात ताणें आयकलां जे रोल तुज्या कॉन्टेक्टांत ते येतले बट वो पालक आयज हांव मुखार वेता आसतना हांवें कोणाक तरी हात दिवप तुका कोणें तरी हात दिलो ते भाशेन तुवें कोणाक तरी हात दिला वय म्हाका हांव स्कॉलान आसतना सान तियात्रांनी आहलें सो ही खूब म्हाजी बाराबोरची फ्रेंड्स आहलीं ती खूब एडमायर जातालीं म्हाका पळोवन सो आयज पासून जेन्ना म्हाका खूब जाणां म्हाजी फ्रेंडांक कॉल करता जेन्ना एक कांतार बरोवन दी गो प्लीज सो हांव केन्ना तांकां ना म्हणना इवन तांकां तियात्रांनी आतां सपोज कोणाकूय एक एक्टर जाय ओ तांकां मेवना जाल्यार हांव म्हाज्या फ्रेंडांची नांवां सजेस्ट करता कित्याक तांकां एक एक्सपोजर मेवपाक तिवूय फुडें पावपाक सो तोहें हांव खूब जाणांक हेल्प करपाक म्हणटच तूं स्वार्थी न्हू
ना म्हाका जाय आनीक जाणां येयलेली म्हाका आनीक खूब लायक कित्याक हांवें तेंचे टॅलंट पळयलां तेंच्या भितर ते आहा तांकां फकत ऑपॉर्च्युनिटी मेळना सो इफ तर ती ऑपॉर्च्युनिटी म्हाज्यान तांकां दिवंक जाता म्हाज्या कॉन्टॅक्ट्सा थ्रू जाल्यार हांव ट्राय करता तें करपाक. पालकार नासतले तुजे पिरायेचे आनी पालकार येवंक सोदतले तुजे पिरायेचे तांकां तुजो संदेश कितें? हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की तरणाट्यांनी मुखार येवंक जाय. तुमच्या भितर ती कला आहा, तुमी खूब बरी आहा, फकत तुमी ती ओळखून घेवंक जाय, तुमी मुखार येवंक जाय. तशेंच पेरंट्सांनी म्हाज्या मायन पायन म्हाका केन्नाच सोडूंक ना. ती आहली म्हणून आयज हांव 55 तियात्र करूंक पावलां. सो पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक फुडें व्हरचें आनी इतलेंच मागता की तुमकां कितें दिता, कितें रोल दिता तो एक्सेप्ट करा. धाकटो पासून जावं तो एक फूल तियात्र जेन्ना केन्ना कंप्लीट जायना एक धाकटो पासून रोल नासतना. सो कितेंय जावं तें धाकटें जावं व्हडलें जावं एक्सेप्ट करा आनी फुडें सरा. एक कांतार पासून जावं म्हणून तियात्रान फुडें सरा आनी इतलेंच उगडास दवरा की सदां सिंप्लिसिटीन चला. कित्याक जेन्ना तुमी सिंप्लिसिटी तुमच्या भितर दवरतली, तुमी हंबल रावतली तेन्ना तुमी खूब फुडें पावतली. खूब लोक तुमकां नोटीस करता. वा 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 खूब बरो संदेश आयच्या तरणाट्यांक. कारण ह्याच संदेशा उदेशी शनया आयज ह्या पालकाचेर पोरजोळटा. शनया कार्यावळ सोंपोवचे पयलीं खंयच्याय एका कांताराच्यो आनीक 4 वळी तूं आमच्या ऑडियन्सांक दी, आमी रोखडीच कार्यावळ सोंपोवया. फेस्ताच्या दिसांनी पोवपाचे न्हय आमगेर सोयऱ्याचे लागता रे लायणी. पोटबोत्तोस थोडे फोडी काडटा तातून मीठ सुबेज तातून ओयणी. मोरयेचें आंबट बरें जालां तितीन तितीवाक म्हणटा आनी जेयणी. रो लावन तोवलेल्या सुंगटांची बशी खाली केली दोगांयनी. माय बाबडी बोबाट मात्ता फेस्ताचो दीस वो सोंपतलो केन्ना. रातभर हांव न्हिदोंक ना तुमकां उकडूंक जाय म्हूण सान्नां. पाय बायल्यान रोजालिनांक यो सान्नान भितर कित्याक चुन्ना. माय म्हणटा झेम लागली मिस्ता चून घालता तेन्ना. खरेंच हो फेस्ताचो काळ कोमेस जाला. वसो थंय फेस्तां जातात म्हणटच आयच्या ह्या शनयाच्या कार्यावळी उदेशी शनयाच्या उलोवपा उदेशी तुमकां फेस्ताची आनीक ह्या कांतारांची चड रूच लागल्या आसतली. शनया बाय तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो आनी तूं आमच्या स्टुडियोंत आयलें आनी ही कार्यावळ आमी लोकां मुखार सादर केली. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तुकाय चड आनी चड देव बरें करूं सर. इतल्यानूच शनया सांगताक आयची माणकां मोतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.